सागरमाला प्रकल्प हो गोंयच्या नुस्तेकारांचो धंदो आनी गोंयचे पर्यटन सगळो काबार करतले असो आरोप गोंयचो एकवट संघटनेन केला। हो प्रकल्प गोंयच्या हिता खातीर ना जाल्यार तो रद्द करून दुसऱ्या राज्यांत व्हरचो। तरी पूण नेमांचे उल्लंघन करून ह्या प्रकल्पाचे काम चालूच आसा। हो सागरमाला प्रकल्प गोंयच्या हिता खातीर घातक थारतलो, ताका लागून बंद करचो अशी मागणी गोंयचो एकवट संघटनेन केला। सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलेलो आसा की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर आनी खंय व्हर म्हणून, तरी हे RVNL आनी हे ऑथॉरिटीज पळय आसा ते आर सायलंट ऑन ब्लेटंट वायलेशन ऑफ दीस RVNL। सो हांव मागता गोंयचे CMाक हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो गोंयाचे हितेक ना। हो गोंयचो फुडार, गोंयचो ट्युरिजम, गोंयचे फिशींग धंदो हे सगळे काबार करतले। आनी हांव मागता सरकाराक जे हे प्रोजेक्ट आमचे गोंयचे हितेक ना जाल्यार दुसरे स्टेटीन वचोनी तुका कितें, तुजी कितें लॉस आसा, तूं सांगचें की गोंयान कितें गेन आसा तें। सो हांव मागता सगळे MLAकूय फाल्यां जे प्रायवेट मेंबर बील एल्टन बाबान जो घातलेलो आसा ते सगळ्यांक वोट करचें, कित्याक तुमचो फ्युचर आयज तुमच्या हातीन आसा। आनी आमी इन द पास्ट सगळे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स SEZ आसूं, मेथास्ट्रीप एक्सपान्शन, मेथास्ट्रीप आसूं, अशें करून जायते डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट गोंयचे लोक मुखार येवन हे बंद केलेले। सो हांव मागता आमचे आमदारांक हे जे इलिगल आसा, हे जे बरें न्हू गोंयचे फ्युचराक, हे वोट आवट करचे आनी आमचे गोंयचे हितेक लागून बरें काम करचें म्हणून हांव सरकाराक मागता।